नमस्कार, हांव सरिता कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया शंकरपाळी। शंकरपाळी करपाक 2 कप हांवें मैदा घेतला। तातूंत हांव पाव कप तूप घालता। ज्या कपान हांवें मैदा घेतला त्याच कपान हांवें पाव कप तूप घेतला। हे तूप हांवें फक्त वितळच्या पुरते गरम करून घेतला, चड गरम करून घेवंक ना, चड तापोवन घेवंक ना। हे तूप आता आमकां मैद्यान घालून घेवपाक जाय। तूप मैद्यान घातल्यानंतर सारखे बरे व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। हांवें तूप घेतला। तुपाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तेलाचो वापर केल्यार जाता। तूप मैद्यान सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। तूप हांवें मैद्यान बरे मिक्स करून घेतले। तातूंत हांव थोडेशें मीठ घालता, चवी पुरते मीठ। तातूंत हांव घालता पाव कप साखर। ही साखर हांवें मिक्सरान घालून ताची पावडर करून घेतल्या, ती घालता। साखर घालून मिक्स करून घेवया। पिठान आमकां दूध घालून पीठ कालोवन घेवपाक जाय। हे हांवें दूध घेतला। दूध हांव थोडे थोडे घालून पीठ कालयतलें। आणि दूध घेता आसतना हांवें खूब गरम घेवंक ना, मातशें गरम घेतलां। पीठ कालयता आसतना घट्ट कालोवन घेवपाक जाय। माझी रेसिपी तुमकां आवडटा जाल्यार लायक करात आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। पळयात, पीठ कालोवन जालें। पीठ अशें जावपाक जाय। हे पीठ कालोवपाक म्हाका अर्दो कप दूध लागले। पीठ आता आमकां बरें मळून घेवपाक जाय। मातशें पिठाचे हांव गोळे करून घेता। अशें आमकां पिठाचे गोळे करून घेवपाक जाय। आता हे लाटून घेवया। अशें आमकां लाटून घेवपाक जाय। लाटता आसतना पीठ लावपाची गरज ना, कारण तातूंत आमी तूप घातला, ताका लागून ते लाटफळ्याक चिकटना। हे पळयात, अशें लाटून घेवपाक जाय। आनी लाटता आसतना खूब पातळ करपाक जायना, मातशें दाट दवरपाक जाय। शंकरपाळे आमी कापून घेवया। हांवें अशें करून कापून घेतले। कायलीन घालून हांवें तेल तापत दवरला। तेल आता बरें व्यवस्थित तापला। गॅसाची फ्लेम हांव लो मिडियम करता। तेल चड तापोवन घेवपाक जायना। तेल चड तापले जाल्यार तातूंत शंकरपाळी घालता आसतना रोखडी काळी पडटा। आता आमी तातूंत घालून घेवया। शंकरपाळी अशें आमकां हळूहळू दवळून घेवपाक जाय। शंकरपाळी फ्राय करता आसतना खूब गच्च घालपाक जायना। अशें आमकां हळूहळू परतून घेवपाक जाय, हळूहळू दवळून घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान बऱ्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। शंकरपाळी बरी फ्राय करप जावपाक जाय। सगळ्या वटल्यान बऱ्यो फ्राय जावपाक जाय। आता पळयात, फ्राय करून जाले। हांव काढून घेता। कलर एकदम परफेक्ट आसा। आता हांवें शंकरपाळी काढून घेता। शंकरपाळी हांवें सगळ्यो तळून घेतल्यो। शंकरपाळ्यो एकदम खुसखुशीत जाल्यात। पळयात, बऱ्यो खुसखुशीत जाल्या। ह्यो शंकरपाळ्यो करपाक खूब वेळ लागना, सामान खूब लागना, तशेंच खूब खुसखुशीत जाता। खावपाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात। देव बरें करू।